गांवगिऱ्या वाठारांच्यो खबरो घेवन आमी तुमच्या मुखार घेवन येता आवाज गोंयचो हें बुलेटीन. नमस्कार, आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाचेर हांव प्रणिता रेडकर तुमकां येवकार दितां. सविस्तर खबरां आदी नदर मारूया हेडलायन्सांचेर. उरिल्ल्या अनुसूचित जाती जमातींच्या लोकांक रोखडेच दितले रान हक्क कायद्या प्रमाण घर बांदपाक परवाने, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. लोकांचे प्रश्न विधानसभेन मांडटले, रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षान गोंयकारांक दिले उतर. कंत्राटी कामगारांक टप्प्या टप्प्यान कशा तरेन वीज खात्यान आस्पावन घेवपाक शकतात हाचेर विचार चालू, सांगता वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार. खावपाच्या तेला वयले टॅक्स 2 वर्सां खातीर कमी केल्ल्यान आनी इंडोनेशियन तेलाची निर्यात बंद केल्ल्यान तेल जाले सवाय. फुडल्या 2 दिसान पावसाचो नेट वाडपाची शक्यताय, हवामान खात्याचो अदमास, गोंयांत ऑरेंज अलर्ट जारी. आनी सोमारा कोविडाचे 44 नवे दुयेंती मेळिल्ल्यान लोकां मदीं वाडलो आनीक भंय. आतां खबरो विस्तारान. अनुसूचित जाती आनी जमातीच्या उदरगती खातीर सरकारान वेगवेगळी म्हत्वाची पावलां उबारल्यात. आजून मेरेन 10,000तले 319 जाणांक रान हक्क कायद्या प्रमाण घर बांदपाक परवाने दिल्यात. उरिल्ल्यांक रोखडेच परवाने दितले अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांतल्या ह्या समाजांतल्या लोकां मेरेन तांच्या हक्का विशीं आयोगान जागृताय करची अशें सभापती रमेश तवडकर हाणें म्हणलां. गोंय अनुसूचित जाती आनी जमाती आयोगाच्या नूतनीकरण केल्ल्या वास्तूचें उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या वेळार सभापती रमेश तवडकर तशेंच आयोगाचे अध्यक्ष वासुदेव मेघ गांवकर आनी आयुक्ताचे दीपक करमळकर हाजीर आसले. फॉरेस्ट रायट्स एक्टाच्या अंडर ड्वेलिंग्स जेंकां आसत जेंकां जमनीचे रायट्स दिवपाक जाय. आमी जे म्हणटा की 10,000 पैकी आमी आतां पर्यंत म्हाका दिसता हार्डली 319 आमी ड्वेलिंग रायट्स दिवपाक शकले. फुडल्या ज्यो ज्यो टप्प्या प्रमाणे आमकां ते दिवपाक जाय तेय बी रिजॉल्व जातले. आनी ह्या आमच्या पुराय सरकाराच्या कार्यकाळात कोणाचेरूच कसल्याच पद्दतीचो खंयसरूच अन्याय जावचो ना. मागीर जावं तो प्रमोशनाच्या बाबतींत, जावं तो रोस्टराच्या बाबतींत किंवा जावं तो जमीन हक्काच्या बाबतींत हे तर जावचेच ना. बट त्याच बरोबर उदरगत कशा पद्दतीन फुडें वयतली हाची काळजी आमचें सरकार निश्चित रित्या घेतले. म्हणून आमी म्हणटा की एके वटेंतल्यान आमी ट्रायबल रिसर्च सेंटर आनी ट्रायबल म्युजियम हाजोय आमी स्थापना करपाची जी थारायल्या ताजेंय काम आमी फास्ट ट्रॅक करपाचें थारायलां. त्या खातीर निश्चित रित्या आमी हें सगळें काम हे वेवस्थीत रित्या जर स्पीड अप जालें आसत जाल्यार गोंयांत वेगवेगळ्या ट्रायबला खातीर काम करपी वेगवेगळे ऑर्गनायजेशन्स जी आसा ह्या सगळ्यांक बरोबर घेवन आमची काम करपाची इच्छा आसा. त्या खातीर खंयसरूच डिफरन्सीस न दवरता कमिशनाचो दर्जो, कमिशनाचें काम जें आसा तें गांवां पर्यंत कशें पावतलें ह्या कन्सर्नान एक सामान्य मनशा पर्यंत ताजो फील ताका सरतो आनी सामान्य मनशाचे ग्रिवेन्सीस कशा तरेन सुटावे जावपाक येता ज्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी तत्परतेन तें काम करता आसतना आनंद जाता म्हाका की प्रत्यक्ष कमिशनाचें काम गांवांनी म्हणजे एका विलेजी तालुक्या खूब केसी आसतात. म्हणजे दुर्गम भागांतली लोक आसतात म्हणजे काणकोण, केपें, सांगे आसतात. म्हणजे लोकांक लक्षांत येता की केसी खंयचे प्रकारची घेवप त्यो सुद्दां कळनाशिल्ल्यो. ताजे संदर्भांत अवेरनेस आमी जेन्ना करताले की लोकांक अशा ही केस म्हणजे कमिशनाक येवंक शकता, जावंक शकता अशा तरेचो अवेरनेस आमी सुरवात केलो. आनी त्या लक्षांत येयलें खूब मोठ्या प्रमाणात केसीस येवपाक लागल्यो. आनी त्या वेळाचेर लक्षांत आयलें की खूब मोठ्या प्रमाणात जे लोक आसात जर काणकोण साहेबान सांगे जर पणजे येवपाचो आसत जाल्यार कमिशनाक येवपाक आसत जाल्यार बरोबर न्ही. आमी एखाद्या वेळार काणकोण, एखाद्या काणकोण, एका सांग्यार अशा तीच कोर्ट रूम आसा न्ही सेटअप करून आसा न्ही की थंय केसी कश्यो सॉर्ट आउट जावपाक येता.
प्रायमरी स्टेजी बाबत ते कशें हँडल जावपा येता ह्या संदर्भात तो खूब वेळाची चर्चा करून आनी खूब मोठे केसीस घेवपाक. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान लोकांक आपले प्रश्न तांच्या मेरेन पावोवचे अशी मागणी केल्या. लोकांचे प्रश्न विधानसभेन मांडपाची इत्सा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान व्यक्त केल्या. गोंयांत चलिल्ल्या बेकायदेशीर वेव्हाराच्यो वीज, भलायकी आनी हेर विशय सुटावे करपा खातीर लोकांनी आपल्यो कागाळी आदींच्या ईमेल आयडीचेर धाडच्यो अशें सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकर हाणें आव्हान केलां. आमच्या प्रश्नांक सरकारान जापो दिवच्योच पडटल्यो अशें विरेश सांगता. गोंयच्या हिताचे प्रश्न मांडपी पक्षाक विधानसभेन तेंको दितले अशेंय विरेश सांगता. येता त्या विधानसभेन येता जे आमचे मॉन्सून सेशन जेन्ना येतले तेन्ना गोंयकारांचे डिफरंट विशय जे आसा जे इतली वर्सां जाली सारकी दाखोवंक ना जावं एसेंब्लीन फकाणां केल्ली वयता सारके तेजो प्लॅटफॉर्म दिवपाक जाय एसेंब्लीन जे खरे भशेन मांडपाक जाय ऑपोजिशनान जे भशेन मांडपाक जाय ते मांडूंक ना. जर गोंयकारांक कितें सांगपाक जाय हे विशय आयडियाज जावं सजेशन्स कितें आसा ते घेवपाक लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी सान आंद्रे जे विशय आसा ते घेवपाक लागून आमी एक आमची ईमेल एड्रेस आवट करतले mla.sanandre.gvs@gov.in. परत रिपीट करता mla.sanandre@gvs@gov.in. ह्या ईमेल एड्रेसाचेर तुमचे सजेशन्स, तुमचे आयडियाज, तुमचे विजन्स गोंयकारांक कितें हिता खातीर राखपाक लागून जाय ते तुमी मुद्दमून धाडचे आनी तेजी आमी रिव्ह्यू घेतले. साश्टीन जमनी पोंदाच्यान वीज वाहिन्यो घालपा सयत नव्या ट्रान्सफॉर्मराचे आनी खांबे उबारपाचें काम रोखडेच हातांत घेतले. त्या भायर कंत्राटी कामदारांक टप्प्या टप्प्यान कशा तरेन वीज खात्यान आस्पावन घेवपाक शकतात हाचेर विचार चालू आसा. ह्या संबंदान अर्थ विभागा सयत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन चर्चा करतले. त्या उपरांतूच निर्णय घेतले अशी म्हायती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिली. मडगांवां रवींद्र भवनांत मंत्री ढवळीकरान साश्टींतल्या आमदारांची भेट घेतली. ह्या वेळार नुवेचे आमदार आलेक्स सिकेरा, कुडतरेचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर हाजीर आसले. जे पळय इन्शुरन्स पॉलिसी आसा ही इन्शुरन्स पॉलिसी आमकां परत रिवायव करची पडटली. हांवें लायनमॅन डे दिसा ऑलरेडी आमी उलयल्या की 25 लाख पर्यंत ती वाडोवपाक मेळटा काय कितें तें पळोवपाचें. त्यानंतर ताजो आनी ग्रिव्हन्सीस आसा की जे क्लेम्स आसा ते आमी करूना तातूंतूय डिपार्टमेंट लक्ष घालून ते कंप्लीट करतले. तिसरो प्रश्न इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर स्टाफ आसा तो कॉन्ट्रॅक्ट लेबर स्टाफाक टप्प्या टप्प्यान कशें भितर घेवप हो हाजेरूय डिस्कशन जालां. हो प्रश्न फायनान्स डिपार्टमेंटाक वयतल्या कारणान मुख्यमंत्र्याकूय आमकां विचारचें पडटलें आनी त्या नंतरूच ताचेर सुतोवाच करपाक मेळटलें. खावपाच्या तेला वयले टॅक्स 2 वर्सां खातीर कमी केल्ल्यान आनी इंडोनेशियान तेलाची निर्यात बंद केल्ल्यान तेल सवाय जाला. कांय दीस पयलीं तेलाचें मोल बरेंच वाडलेलें, मात आतां हें मोल देंवलां. त्या खातीर सर्वसामान्य मनशाक आर्थीक बाबतींत थाकाय मेळ्ळ्या. सध्या पाम तेल 170 रुपया वयल्यान 155 रुपया जालां. सूर्यफुलाचें तेल 195 रुपया वयल्यान 185 रुपया जाल्यार सोयाबीन तेल 200 रुपया वयल्यान 190 रुपया. भिंगटांचें तेल 190 रुपया वयल्यान 185 रुपया, सासवाचें तेल 194 रुपया वयल्यान 190 रुपया ह्या मोलान विकतात. जाल्यार खोबऱ्याचें तेल 350 रुपया वयल्यान लिटरा वयले 320 रुपया जालां. मॉन्सुनान आगमना वेळार पावसान नेटाची सलामी दिवन लोकांची जीण विस्कळीत केली.
आयतारा सांजे वेळार पावसान मातसो विसव घेतिल्लो तरी फुडले 2 दीस ताचो नेट वाडटलो असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. तशेंच हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. दक्षिण गुजरात दर्यादेगे सावन केरळ दर्यादेगे मेरेन उण्या दाबाचो पट्टो आशिल्ल्यान पावसाचो नेट वाडटलो. अदमासा परस गोंयांत मॉन्सून उसरा पाविल्लो आसलो तरी ताणें घोग्यांनी हाजेरी लायल्या. गोंयांत 10 जुनाक सरासरी 17 मिलीमीटर, 11 जुनाक सरासरी 64 मिलीमीटर जाल्यार 12 जुनाक सरासरी 69.6 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. जुनांत आतां मेरेन 7 इंच पावसाची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत पणजे 127 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. पणजे परस मुरगांव सगळ्यांत चड 180.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. लेकिन जो वार्निंग्स है फोरकास्ट है बेस्ड ऑन लेटेस्ट ऑब्जर्वेशंस और न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल के ऊपर है और मानसून सिस्टम की इंटेंसिटी और वेकनिंग के भी ऊपर वो डिपेंडेंट है. इसलिए प्लीज़ बी रेगुलरली अपडेटेड विद द वार्निंग्स इन कमिंग 2-3 डेज. और रेनफॉल के साथ साथ शॉर्ट इंटेंस स्पेल्स और आइसोलेटेड जगह पे विंड स्पीड्स गस्टिंग टू इवन 40 किलोमीटर्स पर आवर पॉसिबल है. और ऑलरेडी वेरी हेवी रेनफॉल रियलाइज्ड हुआ है और इसके कारण देर आर सम इम्पैक्ट्स पॉसिबल. तो उसको मद्देनज़र 12th और 13th को ऑरेंज कलर वेदर वार्निंग IMD ने इश्यू किया है गोवा के दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए. उसके साथ ही वार्निंग्स आर देयर फॉर फिशरमैन आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेंचर इनटू सी फॉर 5 days स्टार्टिंग फ्रॉम 12th जून क्योंकि विंड स्पीड 40 to 50 गस्टिंग टू अराउंड 60 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है आने वाली 5 दिनों में. गोंयांत परतून एकदा कोरोनाचें प्रमाण वाडपाक लागल्यात. सोमारा दिसा 44 नव्या कोरोना केसींची नोंद जाली. 854 चाचण्या उपरांत 44 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 41 दुयेंती बरे जाल्यात. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण मात 98.25% पावलां. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,46,508 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,42,200 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 475 सक्रीय दुयेंती आसात. आतां मेरेन 1,91,403 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावले जाल्यार 31,428 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. काणकोणच्या भाजपा गट समितीन चावडीच्या सरकारी शाळेंत वासिनीकरण मोहिमेचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार सभापती रमेश तवडकार, काणकोण पालिकेचे नगराध्यक्ष सायमन रिबेलो, नगरसेवक अमिता पागी, रमाकांत नायक गांवकर, हेमंत नायक गांवकर आनी हेरांनी ह्या वेळार कोरोना वासीन घेतलें. काणकोणच्या सामाजीक भलायकी केंद्राची भलायकी अधिकारी दोतोर स्नेहा आमोणकार, दोतोर दिवाकर वेळीप, दोतोर क्लासी फुर्तादो, दोतोर ममता पुजारी ह्या वेळार हाजीर आसली. खाजगी जंगलाचे सर्वेक्षणाचे काम ह्या सप्तकांतल्यान सुरू जावपाची शक्यताय आसा. खाजगी जंगलाचो जमीन तशेंच मालकी हक्क हांचो अहवाल रान खातें ह्या सर्वेक्षणांतल्यान करतले. रान खात्याचे खाजगी जंगलाचे पथक 15 जुना सावन तिसवाडी, बार्देस, फोंड्या आनी पेडण्यां ह्या 4 म्हालांतल्या जंगलांचे सर्वेक्षण करतले. थॉमस समिती आनी अरोज समितीन ह्यान पयलीं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया
मॅपिंगा वरवीं ग्राउंड सर्वे जावचो अशी मागणी केली. राष्ट्रीय हरीत लवादान जंगलाचें सर्वेक्षण करपाक जाय तें म्हत्वाचें असो म्हूण ह्यान पयलीं आदेशूय दिल्लो. फोंड्या कोडार वाठारांत फुडल्या वर्सा मेरेन शेतकी महाविद्यालय सुरू करपाचो प्रस्ताव आसा. ह्या विशीं सगळे आवश्यक सोपस्कर पुराय करपाचें काम सुरू जाला अशी म्हायती शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी दिल्या. BSc इन एग्रीकल्चर अभ्यासक्रम ह्या महाविद्यालयान सुरू करतले अशें ताणें सांगलां. फोंड्या रोंपे वांटपाच्या कार्यावळींत ते उलयताले. सब रजिस्ट्रार कार्यालयान लग्नाचे रयशिलांचे प्रमाण ऑनलायन उपलब्ध करून दिल्यात. 1 जूना सावन ही सेवा चालीक लायल्या. हरशीं पयलीं रयशिलांची कॉपी मेळोवपा खातीर सब रजिस्ट्रार कार्यालयांत अर्ज करचो पडटालो. त्या उपरांत कांय दिसांनी ही प्रत मेळटाली. मात आतां ऑनलायनच्या काळांत रयशिलाचें प्रमाणपत्र ऑनलायन मेळप शक्य जालां. गोंयांत 2018 सावन नॅशनल जेनेरिक रजिस्ट्रेशन सिस्टम चालूक लायला. तार सावड्डे वाठारांत 9 फूट लांबायेचो किंग कोब्रा धरपाची घडणूक हालींच घडली. सर्पमित्र विशांत गांवकर हांणी हो किंग कोब्रा धरून ताका जिवनदान दिलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तार सावड्डे वाठारांतल्या अंकुश गांवकार हांच्या घरांत किंग कोब्रा आशिल्ल्याची म्हायती मेळटकीच विशांत गांवकर बेगोबेग थंय गेलो आनी पुराय यत्न करून ताणें किंग कोब्राक धरलो. किंग कोब्रा घरांत एका कुडींत लिपून बसलेलो. ताका फिशालकायेन ताब्यांत घेतलो. हो किंग कोब्रा 9 फूट लांबायेचो आसलो. ताका रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या सुवादीन केलो. हिंदू पंचांगांतलो ज्येष्ठ म्हयन्यांतलो सण म्हळ्यार वडाची पुनव. ह्या फावटी 14 जून म्हळ्यार मंगळारा दिसा वडाची पुनव आसा. वडाची पुनव म्हळ्यार 7 जल्मांक एकूच घोव मेळपाक जाय आनी त्या खातीर सवाशीण बायलो उपास करतात. घोवाच्या दीर्घ आयुश्य ह्या उपासांतल्यान वाडटा खंय. सवाशीण बायलां वडाच्या पुनवेचो उपास व्हडा उमेदीन करतात. ह्या दिसाच्या वडाच्या झाडाक हेर झाडां परस खूब म्हत्व आसता. ह्या सणाच्या सामान घेवपाक बायलांनी बाजारांत बरीच गर्दी केल्ली पळोवपाक मेळटा.
युग आसलो आणि त्या युगान सावित्री आणि सत्यवान हे जोडे सुखान नांदत असले आणि एकदा असे झाले की त्यांच्या एक संकटाचो काळ येयलो आणि सत्यवानाक आपले प्राण जे असले ते गमोवचे लागले आणि हे जेन्ना त्यांच्या पत्नीक कळ्ळे सावित्रीक तेन्ना तेंच्यांनी अक्षरशः आपली जी शक्ती असली जी म्हणतात जी महिलाची शक्ती जी आसा ती जागृत केली आणि तेंच्यांनी आमच्या जे यमराज असले त्यांच्या फाटल्यान वचून आपल्या युवतीन आपल्या चतुराईन आपल्या न्हवऱ्याचे जे प्राण असले ते परत घेतले आणि ह्या एकंदरीत त्यांच्या संघर्षांसून त्या जोड्यांसून अशी मान्यता येयली की एक स्त्री जी आहा ती आपल्या यथाशक्तीन आणि आपल्या ज्या कर्मान कितें करू शकता आणि ही त्या जोडप्यांनी एक आदर्श जोडपे जावन आज प्रत्येक ठिकाणी वट पौर्णिमा हे जे सण हा ते साजरे करीत असताना आमकां दिसून येता आणि ह्या सणाच्या मागे जो एक उद्देश असा की एक पत्नी एक स्त्री जी आसा ती जर आपली एक उर्जेन जर मनाची जर इच्छा आसत जाल्यार ती कितेंय करू शकता ही त्या सावित्रीन त्यावेळी दाखोवन दिलेले आसा. कळंगूट पंच वांगडी अँथनी मिनेजिसान सोमारा दिसा कळंगूट मतदारसंघात वट्ट 4 विकासात्मक कृतींचे उक्तावण आपल्या जल्मदिसाच्या उत्सवाचो एक भाग म्हूण मनयलो. कळंगूट गांवच्या कांय वाड्यांचेर बाबत स्थितीन आशिल्ल्या जायत्या ल्हान वाटेंचेर टायल्स बसयले. टायल्स बसयल्या उपरांत बारीक वाट्यो सुटसुटीत जाल्या खातीर ह्या लोकांनी ताका दिनवासले. हांव लोकांक आश्वासन दिता की कळंगूटच्या हेर वाड्या वयले उरिल्ली हेर जायतीं उदरगतीची कामां जशी की फुटपाथ सारकी करप आनी हेर प्रश्न सुटावे करप आपूण पुराय करतलो अशें मिनेजिसान सांगलें. वॉर्डांतल्या रस्त्यांची सुदारणा करपा सारक्या उदरगतीच्या कामाक सुरवात केल्या आनी ह्या खातीर थळाव्या लोकांनी अँथनी मिनेजिसाचे उपकार आठयल्यात. बरें करूं म्हणटा आनी तुमी सगळ्यांनी आमकां कोऑपरेशन दिलें म्हणून ही आमची पाथवे बरे भाशेन आमकां करूंक मेवली आनी वाड्यान खुबशीं कामां आसात ती कामां आमी फुडें हातीन घेतलेली आसा आनी तुमकां एश्युरन्स दिता की उरलेलीं कामां आमी फाटाफाट करतलीं. ह्या म्हयन्यान आमी सगळीं कामां आमी कंप्लीट करपाची चिंतल्या. आमी ल्हान आसतना ह्या पुस्ताची दादानी करून घेवपी. ह्या पुस्ताचो म्हाका खूब मोग आहा आनी म्हाजो सगळो उगडास म्हणटा पळय तो न्हू म्हाजी मेमोरी हांगासर आहा. हांगा आमी फुटबॉल खेळटाले हांगा येवन म्हाका दिसलें की आमची सुवात आहा ती आमी डेवलप करया म्हणून आमच्या शेजाऱ्यांक हांगा येवपाक. केन्नाय तुमी सांजची येवन तुमी हांगा बसो येतात हांगासर तुमचो टायम पास करपाक हांगा बसो येतात. Blessings, I pray that Miss Anthony continue to bless. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावपाक सरकारान एक्शन प्लॅन तयार केला. शिक्षणाक सक्षम करपाक NEP धोरण म्हत्वाचें अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. टुगेदर आजायल ह्या पुस्तकाचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले. NEP कशी चालीक लावप ह्या विशीं ह्या पुस्तकान मार्गदर्शन केलां. शिक्षण खात्यान ही पुस्तिका सगळ्या शाळांक तशेंच महाविद्यालयांक धाडची असो आदेश मुख्यमंत्र्यान शिक्षण संचालकाक केला. पणजे पर्यटन भवनान पुस्तक विमोचनाची कार्यावळ जाल्या उपरांत उलयताले. वेगवेगळ्यो गजाली NEPचेर वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीत तयारी सुरू आसा आनी आमी एक स्टेप अहेड आमी फॉर द हायर एड्युकेशन एंड फॉर द एड्युकेशन बोथ ऑफ द रिपोर्ट्स ऑलरेडी बोथ आर सबमिटींग द रिपोर्ट्स एंड वील स्टार्ट फ्रॉम द एड्युकेशन फ्रॉम द लोअर KG टू द फर्स्ट स्टँडर्ड्स आमी इम्प्लिमेंट करपाक ह्याच वर्सांतल्यान सुरवात जाता. आणि this book will definitely help for the education and for the other institute also and how to implement, how to go ahead with the new education policy. Definitely it is an NEP is built on the foundational pillar of SS, equity, quality, affordability and accountability. हाजो आमकां सगळ्या जाणांक निश्चित रित्या फायदो जातलो. I request for the Director of Education also to circulate this book to all the schools. Okay, that will help us in future to implement this policy. आयच्या घडीक हांव चड न उलयता because we had already started and from the first step we have started in the higher education in this year and we will plan according to that in higher education system आमी कशें वतले
हाजेर आमचे ह्या वर्साच्या भितर प्लॅनिंग जातलें आनी बाय टेकिंग कॉन्फिडन्स विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द स्टेट्स जे कन्सर्न्स आसा तांकां सगळ्यांक जाणांक घेवन आमी फुडलो प्लॅन हो एक्शन प्लॅन रेडी करतले. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता रेडकर तुमचो निरोप घेता. हाच्या मुखार सडेतोड नायक ही कार्यावळ जातली ती तुमी मुजरत पळोवची आनी ती पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.